गोंयकारांक नुस्तें प्रिय आनी तें जर ताजें आसत जाल्यार विचारूच नाका। अशेंच एक तात्पुरतें नुस्त्याचें मार्केट ह्या दिसांनी लोटले बोरी पुला लागीं सांजेचें भरता। लागसल्ल्या खाजनांत जाल्लें नुस्तें मानशेकार हांगा हाडून विकतात। ह्या नुस्त्याची खासियत म्हणल्यार हें नुस्तें ताजें फडफडीत आसता। काळुंदरां, सुंगटां, शेवटाळ्यो, शेतकां, बुराटे, सांगटां तशेंच जायते तरेचें नुस्तें हांगा मेळटा। लोटले जंक्शन आनी ह्या लोटले जंक्शनाचेर हांगा आमकां खूब नुस्तेकारां बशिल्लीं पडलीं। हांवें जस्ट आउट ऑफ क्युरियोसिटी पळोवया म्हणून हांगा आयले जाल्यार इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे हें जें नुस्तें आसा हें सामकें ताजें फडफडीत नुस्तें। आनी हे सगळें हांगा 2 खाजनां आसा खंय, ह्या 2 खाजनाचें नुस्तें आतां हांगा ते काडून धरून हाडटा। सो कंप्लीट फ्रेश आसा आनी तेचे वेगवेगळे ते फूल वरायटी आसा, सुंगटां धरून ते काळुंदरां आनी बाकीची करबट आनी बाकीची सगळे तरेचें नुस्तें हांगा आसा। आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट सामकी फडफडीत थंयच्यान धरून हाडटात आनी हांगा वतयतात। सो हांगा गिरायकूय खूब आसा, लोक येवन हांगा व्हरता नुस्त्यांची। सुंगटांचे तर व्हडले ढिगूच आसात। सो अशे तरेच्यो हो टेम्पररी मार्केट हांगा केला। आनी हे जे लोक आसा तांच्यांनी ही मानसूय घेतल्या, ऑक्शनाचेर घेतल्या आनी आतां ह्यो मानसू खाली करपाचो टायम आसा आनी त्या नुस्तें तांकां कितें कितें मेळटा तें नुस्तें हाडून ते हांगा डायरेक्टली हांगा विकता। सो अशे तरेचो एक युनीक असो जागो आसा आनी लोक ताजो पुरेपूर फायदो घेता। कारण हें नुस्तें अशें इतली फ्रेश नुस्तें तुका खंय मार्केटान मेळपाक शकना, तें अशेंच हांगा मेळपाक शकता। सो ताजे खातीर लोकांनी हांगा गर्दीय केल्या आनी तांची नुस्तें मोठ्या प्रमाणाचेर लोक व्हरता।